मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आवेसवर 21 ओळी 1 ते 30 आणि 2. जेरुसलेमांत जेजूचो दोबाजीक प्रवेश. जेरुसलेम लागीं येतोच जैतुनांच्या दोंगरा सुरशी बेतफागे पावल्या उपरांत जेजून दोगां शिसांक अशें सांगून धाडलें, तुमच्या फुड्यांत आसा त्या ग्रामांत वचात. थंय रोखडें तुमकां मेळटलें एक बांदलोलें गाडू आनी ताच्या सांगाता ताचें शिंगरू. तांकां सोडात आनी म्हजे सुरशीं हाडात. कोणूय तुमकां कितें म्हणत तर सोम्याक तांची गरज आसा म्हूण सांगात आनी तो रोखडोच तांकां व्हरूंक दितलो. हें सगळें घडोवन आयलें प्रवाद्या वरवीं देवान सांगून दवरलेलें तें पाळचे खातीर. सियोन शाराक सांगात, हो पळय तुजो राय तुजेशी येता, तो विनम्र खालतो. एका गाडवाचेर आनी ताच्या शिंगराचेर जूं घेतलोले आवयच्या पोराचेर तो बसून येता. शिसांनी वचून जेजून तांकां फर्मायल्लें तशें केलें आनी गाडवाक आनी शिंगराक हाडून तांणी तांचेर आपलीं आवरणां घालीं आनी जेजूक वयर बसयलो. खूब लोकांन आपलीं आवरणां वाटेर पातळायलीं. दुसरीं कांय जाणां झाडांचे ताळे मोडून ते वाटेर शिंपडायतालीं. फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतलो तो लोक बोब मारून म्हणटालो, दाविदाच्या पुताक जय, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय, भोव ओरत्या देवाक जय जय. आनी जेरुसलेमांत प्रवेश करतोच हो कोण काय म्हणून आख्खें शार चळबळ्ळें. लोक जबाब दिवन म्हणटालो, हो जेजू गालिलेयांतल्या नाजरेचो प्रवादी. जेजू देव मंदिरांत भितर सरता. मागीर जेजू देव मंदिरांत भितर सरलो आनी मंदिरांत विकतोल्या आनी घेतोल्या सगळ्यांक भायर घालूंक लागलो. सावकारांची मेजां आनी पारवे विकतोल्यांची आसनां ताणें उमथून उडयलीं. ताणें म्हणलें, म्हजें घर मागण्यांचें घर अशें पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा, पूण चोरांची ढोल केल्या. कुड्डीं आनी थोंटी ताचे सुरशीं देव मंदिरांत आयलीं आनी ताणें तांकां बोरीं केलीं. ताणें केल्लीं अजापां पळोवन आनी तशेंच दाविदाच्या पुताक जय अशें म्हणून भुरगीं मंदिरांत आड्डोवतालीं तें पळोवन मुखेल याजनीक आनी धर्मशास्त्री जोबोर चिडले. आनी तांणी ताका विचारलें, हीं कितें म्हणटात तें तुवें आयकलां मूं? जेजून असो जबाब दिलो, होय, भुरग्यांच्या आनी दूद पियेतोल्यांच्या तोंडांतली वाखाणी तुवें जोडली. अशें तुमी केन्नाच वाचूंक ना बी. आनी तांकां सांडून शारा भायर सरून तो बेथानियेक गेलो आनी थंय वस्तीक रावलो. जेजू अंजिराच्या झाडाक शिरापता. सकाळीं शारांत परतून येताना ताका भूक लागली. एक अंजिराचें झाड वाटेचे देगेक पळोवन तो ताचे सोरशें आयलो आनी पानां बगर ताचेर कांयच ताका मेळ्ळें ना. आनी ताणें ताका म्हणलें, ह्या फुडें केन्नाच तुका फळ जावं नये. आनी तें अंजिराचें झाड त्याच वेळार सुकलें. हें पळोवन शीस अजाप जालें. तांणी म्हणलें, आरे, कशें म्हूण हें अंजिराचें झाड खिणा भितर सुकून गेलें? जेजून परतीपाळ केलो, तुमकां भावार्थ आसत आनी कसलोच दुबाव तुमी धरिना जाशात, अंजिराच्या झाडाक हांवें केलां तें तुमी करतल्यात. इतलेंच न्हय,
पूण ह्या दोंगराक पर्यंत तुमी अशें म्हणशात जाल्यार उमटून वच आनी दर्यांत वचून पड, तशें घडतलें. आनी प्रार्थना करतना भावार्थान तुमी मागशात तितलें तुमी घेतल्यात. जेजूचे सोतये विशीं विचार. देव मंदिरांत वचून तो शिकयता आसतना मुखेल याजकांनी आनी लोकांच्या जाणट्यांनी लागीं सरून ताका विचारलें, कसले सोतयेन ह्यो वस्तू करताय तूं, आनी कोणें दिल्या तुका ही सोत्या? जेजून परतीपाळ केलो, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचारतां, तुमी तें म्हाका सांगशात जाल्यार कसले सोतयेन हांव ह्यो वस्तू करतां तें हांवूय तुमकां सांगीन. जुवांवचें स्नान खंय थावन आयलें, स्वर्गार थावन ओ मनशा थावन? आनी ते आपणाचेच भितर अशें तोरकूंक लागले. आमी स्वर्गार थावन म्हळ्यार तो आमकां विचारतलो, तशें जाल्यार कित्याक तुमी ताचेर भावार्थ दवरूंक ना? पूण आमी मनशां थावन म्हणलें जाल्यार आमी लोकांक भियोंक जाय, कित्याक सगळीं जुवांवाक प्रवादी म्हूण मानतात. देखून जेजूक परतीपाळून तांणी म्हळें, आमी नकळो. आनी ताणें सांगलें, कसले सोतयेन हांव ह्यो वस्तू करतां तें हांवूय तुमकां सांगिना. दोगां पुतांची वोपार. तुमकां कितें दिसता? पूण एका मनशाक 2 पूत आसले. ताणें पयल्या चोरशें येवन म्हळें, पुता वच आनी दाकांच्या मोळ्यांत आयज काम कर. पुतान म्हळें, वेतां सायबा, पूण वचूंक ना. मागीर दुसऱ्या लागीं वचून ताणें तशेंच म्हणलें. पुतान जबाब दिलो, ना, वचोना. पूण उपरांत मन बदलून तो गेलो. ह्या दोगां भितर कोणें बापायची खुशी केली? तांणी म्हळें, निमाण्यान. जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, 2 वसूलदार आनी शिंदोळ बायलो तुमचे आदीं सुर्गीच्या राज्यांत वेतात. कारण जुवांव देवाक मानता तसल्या जिविताची वाट दाखोवंक तुमचेशीं आयलो, पूण तुमी ताचेर भावार्थ दवरूंक ना. पूण 2 वसूलदारांनी आनी शिंदोळ बायलांनी ताचेर भावार्थ ठेवलो. तें पळोवन तरी ताचेर भावार्थ दवरूंक तुमी तुमचें मन बदलूंक ना.